रेंट अ कॅब चालकांक ह्यान फुडें परवानो नाशिल्ल्या ठिकाणांचेर रेंटल कॅब वेवसाय करपाक म्हारग थारू येता. नेमाचें उल्लंघन करून रेंट अ कॅब चालक रेल्वे स्टेशन्स वा विमानतळाचेर रेंटल कॅब सेवेचो वेवसाय करतना सांपडले जाल्यार दंडात्मक कारवाय वा तांचे परवाने रद्द करपाची नोटीस येरादारी खात्यान काडला. विमानतळ वा रेल्वे स्टेशन अशा भौशीक थळांचेर रेंटल सेवा दितना 1989 अंतर्गत घालून दिल्ल्या रेंट अ कॅब येवजणेचे पालन करप सक्तीचे आसा. परवानो आशिल्ल्या ठिकाणांचेरूच रेंटल सेवा दिवप वा नियुक्त केल्ल्या कार्यालयाच्या शाखेचेरूच रेंट अ कॅब सेवा दिवप अनिवार्य आसा. नेमांचे उल्लंघन करून रेल्वे स्टेशन वा विमानतळाचेर रेंटल सेवा दितना सांपडल्यार कायदेशीर कारवाय वा परवानो रद्द करपाची नोटीस येरादारी खात्यान जारी केला. नोटीस कशें आसा जाणा, नोटीस रेंट अ कॅब ऑपरेटर म्हणजे रेंट अ कॅब ज्यो टॅक्सी आसा, व्हेकल्स आसा पळय, त्यो तांकां ऑपरेटर्स आसा तांचे स्वताचे ऑफिस आसा, मेन ऑफिस आसता आनी 4 ब्रांच ऑफिस आसतात. आनी स्किमी प्रमाणे रेंट अ कॅब स्कीम 1989 जी स्कीम आसा ताचे प्रमाणे तांणी व्हेकल्स ज्यो आसता ज्यो दिवपाच्यो आसता रेंटाक, जे कोण कस्टमर आसा तांकां, तांच्या ऑफिसा कडल्यानूच त्यो दिवप आसता. त्यो खंय दुसरे कडेन व्हरून तांकां दिवप आसना. म्हणजे हांगा मेनली नोटिसांनी आमी बरयल्लें आसा, ज्या जाग्यार एअरपोर्टार व्हरून ते दितात किंवा रेल्वे स्टेशनार व्हरून दितात किंवा आनी खंयच्या हॉटेलांनी व्हरून दितात, तशें तांकां व्हरून दिवप आसना. एज पर द स्किमाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे त्या कस्टमरान येवन तांच्या ऑफिसांतल्यान त्यो हायर करून व्हरपाच्यो आसता. आनी हे अशें दितात म्हूण ताका लागून ती नोटीस काडल्या की तुमी स्किमीचे हे पाळनात म्हूण, रूल कंडिशन पाळनात म्हूण. तसो रूल म्हणल्यार ताचेर पेनल्टी आसतली किंवा फायन आसतली किंवा आनी कितें जे एप्रोप्रिएट एक्शन स्किमीच्या अंडर आसा त्या प्रमाणे घेतले. लायसनाचेर एक्शन किंवा सस्पेंड किंवा कॅन्सल कशें जो प्रमाणे कितली ग्रेविटी आसा त्या प्रमाणे तांचेर एक्शन घेतले. अंडर ताचो एक सेक्शन आसा, अंडर 8.2 सेक्शन ऑफ द स्कीम. त्या स्किमी अंडर ते सगळे गायडलायन्स बरयल्ले आसात, अशें करपा जायना म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.